पर्रीकाराचे नाव मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे प्रधानमंत्र्यान केले उक्तावण। मुळावे आनी सामाजिक सुविधा उदरगतीक लागून गोयची तोखणाय। आयुर्वेद नॅचरोपॅथी वरवीं गोयचे टुरिझमाक मोठो वाव। प्रधानमंत्री संवसारीक आयुर्वेद काँग्रेस एक्सपोन पणजे उलयले। धारगळे धरून देशातल्या 3 आयुष इस्पितळांचे उक्तावण। गोंय सरकाराचे आता स्वतंत्र आयुष मंत्रालय आणि खाते। मंत्रालय आयुष प्रमोशनाक वावुरतले। संवसारीक आयुष परिषदेत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची घोषणा। विमानतळ येता त्या वाठारांतल्या लोकांक ताचो लाव जावंक जाय तशें जाल्ले दिसना। आदलो मुख्यमंत्री पार्सेकार उलयलो। मोपाच्यो फॉर्मालिटी खंय तोच मुख्यमंत्री आसतना। सुखविंदर सिंग सुखू हिमाचल प्रदेशाचो 15वो मुख्यमंत्री। मुकेश अग्निहोत्री उपमुख्यमंत्री। 68तले 40 सीट जिखून काँग्रेस सत्तेर। शिमला राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकरान दिलो सोपूत। पेडण्या कासरवाणे हळण आणि चांदेल हंसापूर पंचायतीचेर बीजेपीच्या पॅनलांचे जैत। सरपंच खंय आमदार थारायतलो। मेंडोन्स वादळाचे गोंयाचेरूय परिणाम। वेधशाळेची शिटकावणी। नुस्तेमारांनी दर्यांत वच्चे न्ही। शेतकारांनी उदक तुंबता अश्यो सुवातो क्लियर करच्यो। हवामान पावसाळे। केप्यां चंद्रेश्वर भूतनाथ देवस्थानाच्या म्हाजनांचे जमनीर अतिक्रमण। एसआयटी टीसीपी पुलीस फॉरेस्टा कडेन कागाळ। कांयच एक्शन ना। म्हाजनांची सरकाराक शिटकावणी। आणि मये मतदारसंघात कारापूर तिस्क वाठाराचे शारीकरण जावपाच्या मार्गार। आमदार म्हणटा साखळेक तेंकून आशिल्ल्या कारापूर वाठाराचे उदरगती विशींची फायल सरकाराक।